ताळगावचो ओडीपी हायकोर्टान हुमकळ्ळो। ताळगाव कमुंदादीन ताळगाव ओडीपी 2028 प्लानाक हायकोर्टान आव्हान दिला। कमुंदादीचो अॅटर्नी झेवियर आल्मेदा आणि दोगा जाणांनी मेळून PIL घाल्या। याचिकेत मुद्दे काढल्यात ते असे: ताळगाव ओडीपी 2028 करतना कसलीच पूर्वतयारी ना। काय ऑर्चर्ड जमनी सेटलमेंट आणि कमर्शियल म्हणून दाखयल्यात। काय कडेन शेतात सेटलमेंट दाखयल्ल्याचो आरोप। तकली वापरिनासतना प्लान तयार केला म्हणून याचिकादारान आरोप केला। थळावे, कमुंदाद आणि हेर जाळवणदारांक विश्वासात घेतिल्ले ना। ओडीपीत PDA आणि शेतकी खात्याचो ताळमेळ दिसना। याचिकादारान अधिसूचित केल्लो ताळगाव ओडीपी 2028 रद्द करचो म्हणून कोर्टाकडेन फिर्याद केल्या। PDAन प्लॅनिंगाची तत्वां पाळून शास्त्रीय व्यावसायिक पद्दतीन प्लान परत करचो म्हणून ताणें मागला। जिल्लो प्लॅनिंग समिती करून प्लान तयार करपाचो आदेश दिवचो म्हणून याचिकादाराची मागणी। तशेंच कोर्टान याचिकेचो निकाल दिमेरेन प्लान स्थगीत दवरचो म्हणून याचिकादारान फिर्याद केल्या। याचिकादाराक ताळगावचे कमुंदादीन ह्या केशीत गोंय सरकार, TCP बोर्ड, ग्रेटर पणजी PDA आणि ताळगाव पंचायतीक प्रतिवादी केल्यात। सोमारा हायकोर्टान सगळ्या प्रतिवाद्यांक नोटीशी काडल्यो। 4 आठवड्या भितर तांकां लेखी जापो दिवंक सांगल्यात। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।